हॅलो दोतोर, ह्या कार्यावळीचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आणि म्हजे बरोबर आसात डॉक्टर सुषमा कीर्तने. आयचो विशय आसा तो म्हणजे वाडट्या वया वयल्या भुरग्यांचे प्रश्न. एक खूब असो तसो पळोवपाक गेल्यार गंभीर विशय आणि खुबशे हाचेर विचार मंथन जावपाक जाय आणि खुबश्यो गजाली आमी समजून घेवपाक जाय. तुमच्या मनान जे प्रश्न आसात ते तुमच्यान आमकां विचारूं येता. फक्त फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. डॉक्टर, बिफोर दे आस्क द क्वेश्चन, एक अतिशय महत्वाचो प्रश्न म्हणजे आमी आतां इतको वेळ उलयता की भुरग्यांनी अशें करपाक जाय, भुरग्यांनी तशें म्हणजे मे बी एटलीस्ट एवरी पेरंट हॅज द एक्सपेक्टेशन. आय एम नॉट सेइंग दे आर रॉंग. वेळ बदलला, काळ बदलला, मिडिया बदलल्या, पियर प्रेशर बदलला, एवरीथिंग हॅज चेंज आणि चेंज इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. हो चेंज सदांच आशिल्लो, फक्त आमकां दिसता आतां बदलला, पयलींच्या वेळार बदलत आशिल्लो. एक अतिशय महत्वाचो प्रश्न म्हजो आसा की हातून पेरंटांची कितें भूमिका आसपाक जाय, म्हणजे वॉट यू मीन बाय पॉझिटिव्ह पेरंटिंग, किंवा हें कशें आसचें आणि कशा पद्दतीन हाऊ यू हॅव टू टॅकल दिस इश्यू. ॲक्च्युली भुरगो येतकरूच पेरंट्स जाता. हें फर्स्ट. पहिलं म्हणजे डिग्री घेवन लग्नाच्या पयलीं हो चलो दोतोर, हो चली इंजिनियर अशें जें आसता तशें नासता. भुरगें येतकीर ते दोगूय जाण पेरंट्स जाता. आनी पेरंटींग हें कोण शिकून येवं नासता. तो भुरगो येतकीर विथ ट्रायल एंड एरर, बाय मेकिंग मिस्टेक्स, पेरंटूय शिकता आनी भुरगो शिकता. हें फर्स्ट. देर इज नो आयडियल पेरंट एंड देर इज नो आयडियल चायल्ड. हें फर्स्ट स्टेटमेंट इन पेरंटींग. दुसरी गोष्ट म्हणजे खुबदां पेरंट्साचे आनी भुरग्याचे कॉन्फ्लिक्ट जावपाचें कारण तुमकां सांगता. भुरग्याच्या दृश्टीन तांकां दिसता पेरंट्स आउटडेटेड, तांचे सगळे पेरंटींग टेक्निक्स आर ऑल ओल्ड, दे आर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तांचेर सामके हें करतात, वचक दवरतात, आपल्या हातापणां दवरूंक सोदतात आनी पेरंट्स आर ऑल द टायम दे लायक पेरंट्स ऑफ देर फ्रेंड्स whom they feel are all stylish and good आनी तांकां बरें करता, अंडरस्टँडींग. आनी म्हजे पेरंट अंडरस्टँडींग ना, हें तांकां मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आतां पेरंटिंगाच्या बाबतीन आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे पेरंट्साच्या दृश्टीन पेरंट्सांक एकदां खूब हाय एक्सपेक्टेशन आसता भुरग्याच्या बाबतीन. तांचे एक सर्टन ड्रीम चायल्ड आसता, तसो भुरगो जावंक जाय. पेरंट्स आर ऑल्सो गोईंग थ्रू द मिडल एज क्रायसीस. तांचे पेरंट्स आसता ज्यो ओल्ड पेरंट्स आर द ग्रँड पेरंट्स आर इंटरफियरींग, ते पेरंट्सच्या दृश्टीन. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे पेरंट्सांक अशें आसता की खुबदां फेवरेटिझम, 2-3 भुरगीं आसल्यार पेरंट्सूय खुबदां फेवरेटिझम बी करता. सो हें पळोवपाक जाय. आतां पेरंटिंगाच्या दृश्टीन तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पेरंटिंगाचे 4 प्रकार आसता. एक म्हणजे ऑथॉरिटेरियन पेरंटिंग, म्हणजे सबंद वे भुरग्याक आपल्या हातापणां आपले सांगता तें आयकुपाचें, तुवें म्हजें आयकुकूच जाय असलो पेरंट. दुसरो म्हणजे परमिसीव, म्हणजे भुरग्याक सदांच परमिशन दिता, जाय तें कर. ही भुरगीं केन्नाच बरीं जायना इन द सेन्स तांकां जाय तें कर, भुरगीं आपल्याक जाय तें करता. पेरंट्स सामके मायल्ड आसता, ते सगळे आसता थंय, पूण ते भुरग्यांक केन्ना नाका रे तूं असो करूं नाका, तूं हें करता तें रॉंग, हें तांकां फोर्सिबली सांगूंक येना. कळ्ळें तुका. देन देर आर पेरंट्स वर नेग्लिजंट पेरंट्स, इन द सेन्स दे निग्लेक्ट चिल्ड्रन, म्हणजे जातलो आपल्या आपूण व्हडलो, कितें करता तो करूं. ही भुरगीं खूब एक्सिडेंट, देन दीस चिल्ड्रन आर द वन हू गेट्स इनटू सबस्टन्स एब्यूज, ड्रग्स, अल्कोहोलिझम, बिकॉज तांचेर सामकेंच लक्ष नासता. मोस्ट इम्पॉर्टंट पेरंटींग इज ऑथॉरिटेरियन पेरंटींग, ऑथॉरिटेटिव्ह पेरंटींग, इन वीच पेरंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ चायल्ड. ती प्रत्येकदां भुरग्याक सगळें विश्वासान घेता, तो कितें सांगता तें आयकता, फॅमिली डिसिजनान भुरग्याक इन्वॉल्व करता आनी प्रत्येक गोष्ट भुरग्या कडेन शेअर करता, कांय लिपयना. भुरग्याक एनी टायम पेरंटांक कॉन्टॅक्ट करूं जाता, ताजे कडेन उलोवपाक जाता. अशे तरेचे पेरंट आसता, तें खरें बरें पेरंटींग. हो भुरगो फुडें सेल्फ कॉन्फिडन्स, गूड सेल्फ एस्टीम आनी बरो भुरगो जाता आनी आयुश्यान बरो जाता आनी सक्सेसफूल जाता इन दॅट ऑथॉरिटेटिव्ह पेरंटींग. इन्शाल्लाह अशेंच जाल्यार पुरो. म्हाका दिसता तशेंच जाल्यार पुरो अशें आमी होप करूया. मॅडम, आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो. हा हॅलो. हा, विचारात. हांव तिस्कावल्यान संजय उलयतां. संजय बाब, प्रश्न विचारात. दोतोर, आतां पयलीं कितें जाता, जाणटेली नाल्यार व्हडली आहा पळय ती सुसायड करी. आतां बारीक बारीक भुरगीं सुद्दां बारीक बारीक कारणां वयल्यान सुसायड करता. हय, खरो म्हणजे खूब गंभीर प्रश्न आसा. जशें मॅडम आतां थोड्या वेळ पयलीं सांगिल्लें की आतां हो जो मदलो जो भुरग्यांचो एज ग्रूप आसा तातूंत अशा तरेचे आमकां खुबशे फरक दिसून आयला. आनी परत एक म्हणजे मानसीक एक व्याधी म्हण येता ती बरीच म्हणजे फास्ट ग्रो जाता. वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट इट. वॉट यू फील अबाउट इट, म्हणजे हाचे विशीं हो इश्यू कशा पद्दतीन हँडल करपाक जो कळूं ना तुजो प्रश्न. ना, ताणें सुसायड करपाची टेंडन्सी खूब वाडल्या. म्हणजे खरें म्हणजे आतां परिस्थिती अशी जाल्या मॅडम की आमची न्ही परिस्थिती म्हणजे पेरंट्स जो आसा तो खरोच सँडवीच जाला. म्हणजे आय डोंट से चिल्ड्रन आर हॅप्पी अँड कम्फर्ट झोन, बट पेरंट्स अशें जालां की भुरग्यांक धरल्यार, तुमी आतां म्हटलें न्हय त्या प्रमाणे तांकां धरल्यार चावता आनी सोडल्यार पळटा. जर तूं तांकां कितें सांगपाक गेलो जाल्यार ते फील दॅट यू आर ऑथॉरिटेटिव्ह, तुमी चड डिक्टेटरशीप करता. मातसो तांकां जर लूज सोडलो जाल्यार दे टेक द लिबर्टी. सो पेरंट्सांकूच कळना. बरें, हातून आनीक म्हणजे अतिशय सामकी मनाक वेदना दिवपी घटना त्यो म्हणजे जशें आतां सांगलें आमकां की
सुसायड टेंडन्सीज आनी हातूंत मागीर पेरंट्स केन्ना भितात की तांकां कळना बाबा ह्या भुरग्याक पूण स्वातंत्र्य दिवप जाल्यार कितकें दिवप आनी न दिवप वचक दवरप जाल्यार कितको दवरप सो हाचेर तुमचें मत कितें? नाही, सुसायड टेंडन्सी टिनेजरांक येवप हें खरें बॅड. पेरंट्सांनी हाजेर लक्ष दिवंक जाय. एस्पेशली कोणें सुसायड करप इज सामकें म्हणजे टिनेजरान एक सुसायड करप इज अ लॉस ऑफ अ लायफ, यंग लायफ. आनी सुसायडल आयडिएशन म्हणजे ताच्या तकलेन त्यो आयडिया सुसायड करपाच्यो येता हें पयलीं पेरंटांनी ताजेर लक्ष आसपा जाय कंटिन्युअस. मोस्टली कितें जाता, टिनेजर्स आतां खूब अंडर स्ट्रेस आसा. घरान पेरंट्स स्ट्रेस, अभ्यास कर अमकें तुका मेळूंक जाय, कॉलेजीन टिचरींचो स्ट्रेस, अमकें पोर्शन अमक्या दिसान कंप्लीट करूंक जाय, अमको अभ्यास अमके तरेन दीस आनी रात एग्जामी. सो टिनेजर्स आर ऑल द टायम अंडर स्ट्रेस, सोसायटी स्ट्रेस, peer stress, competition with the other children, all these things is going on in the teenagers. So all this thing pressurizes a teenager. If there is no understanding, parent understanding na ki all the time stress on, the teenager can take extreme step. Secondly, तांची त्या एज ग्रुपान peer influence, त्या भायर media influence, मागीर तांकां तांची कितें love affair आसता or something which is gone wrong which parents have not noticed because parents are also busy. They are building up their career or they are busy in their own world and they just give liberty to the teenager. Then what suicide level इतल्या लेवलाचेर वता की तो teenager suicide attempt करता की suicide करून मरता. That is the time then parents get अरे आपणें हें पळोवंक जाय आशिल्लें, आपणें करपाचें अशें. टिनेजर जो उगी रावता आतां सुसायड म्हणजे भुरग्याचो कितें तरी चेंज जाला हें पळोवपाक सर्टन थिंग्स पेरंट्स हेव टू नोटीस. भुरगो जो सदांच चियरफूल आसतालो चियरफूल ना, ओगी रावता, आपलो एकटोच रुमान बसता, ताजे कोणा कडेन फ्रेंडा कडेन उलयना. घरान फ्रेंड आयले, फॅमिली आयली, तांचे कडेन चडसो मेतेर जायना. जो पयलो मेतेर जातालो येवन उलयतालो, हांसतालो, खेळटालो, जेवता आसतना उलयतालो, ओगी आसा ना कितें तरी बरयता अशें पिक्चरां काडटा आनी भुरगीं अशीं खुबदां बरयता की आय एम नॉट गोइंग टू लिव लॉंग अशें. ऑर भुरगीं आपलें बरें सगळ्यान बरें पॉजेशन आपलें कितें तरी बरें ताजे आवडीची वस्तू आसा ती कोणाक म्हणटा नाका ही म्हाका आतां तूं तुजे कडेन दवर. ऑर कोणाकूय म्हणटा नेक्स्ट टायम वेन यू कम आय मे नॉट बी देर. दीस आर सम comments, clues which parents have to pay attention. And the child is having decreasing performance in school, grades are falling. That means child is going into a depressive stage and that may again lead to child taking extreme step of suicide. So ते पेरंट्सांनी सतत लक्षान दिवंक जाय. फॉलिंग ग्रेड्स इन स्कूल, टिचरी म्हणटा की भुरग्याचें लक्ष ना, भुरगो ओगी आसता, जेवना खायना, ओगीच बसून एका जाग्यार रडटा. ऑल दीज सिम्टम्स यू हॅव टू फायंड आउट अँड अकॉर्डिंगली टॅकल. बरोबर. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार पेरंट्सांक खरें म्हणजे पेरंट जशें हांवें म्हटलें की पेरंट्सूच सँडवीच जाल्या म्हणजे भुरगीं जाल्यार आय एग्री, पण पेरंटांच्या खातीर बरीच म्हणजे तारेवयली कसरत जाल्या की तांकां फ्रिडम कितकें दिवप कशा तरेन. पण तरी सुद्दां म्हजें बी स्वताचें अशें मत आसा की भुरग्यां कडेन थोडेंशें लक्ष दिवचेंच पडटलें आनी लक्ष जरी तुमी दाखयना तरी पण अशें म्हणजे आपण कंटिन्युअसली वॉच दवरप अशें तांकां कळनासतना यू हॅव टू कीप अ वॉच. कारण कितें आसा आमचे स्वताचे प्रश्न आसात, कोणाक टायम आसतना, कोण घरा कडल्यान सकाळचे भायर सरता, सांजचे पावता आनी ते ऑल्सो म्हणजे आजची जी क्रायसीस आसा ओवरऑल समाज. या मॅडम म्हाका आमी एक प्रश्न घेवया पयलीं. हॅलो हां हॅलो हां विचारात. हांव जॅक्सन उलयतां, सनसेट मारगांव. जॅक्सन बाब प्रश्न विचारात. म्हाका एक विचारूंक जाय, आतां सरकारान कॉन्सलर्स दिल्यात न्ही भुरग्यांक स्कुलान शाळेंत. हॅलो हय आयकता. भुरग्यांक शाळेंत कॉन्सलर्स दिल्यात. आतां कॉन्सलर जो आसता न्ही, हांवें प्रत्येक स्कुलान पळयला कॉन्सलर जो आसता फकत एकूच दिसाचो आसतात आनी बाकीचे 6 दीस कॉन्सलर स्कुलान नासतात. आतां भुरग्यांक जाय ते प्रॉब्लेम्स येतात. भुरगे जे आसा टिचरी कडेन सारखे स्पश्ट तांच्यांनी जायना. सो दे गो टू द कॉन्सलर एंड दे टॉक टू द कॉन्सलर, बट इन सम केसीस the counselor is absent in many schools. Only one day the counselor is present. So भुरग्यांनी मागीर खंय वचपाचें अशें म्हजें मत आसा. कित्याक जाय ते मिडिया, मास मिडिया ओके सांगपाचें ना, कळ्ळें तुका कितें सांगपाचें. जॅक्सन म्हाका कळ्ळो तुमचो प्रश्न, कळ्ळो तुमच्या प्रश्नाचो रोखय कळ्ळो. पण आय विल टेल यू म्हणजे माझें सजेशन अशें आसा तुमकां सिंपल. सी दीस अ डेमोक्रेटीक कंट्री आनी ह्या राज्यान किंवा ह्या देशान तुमच्या सारखे एक्टीव लोक जांकां हाचे विशीं कन्सर्न आसा त्या लोकांनी जर एकठांय आयल्यान जर तुमी तशें जर अपील केलें गव्हर्मेंटाक जाल्यार डेफिनेटली दीस कॅन बी व्ह्यूड पॉझिटिवली. आणि लॉट ऑफ म्हणजे कितें आसा हाजेर तुमी रिस्पॉन्सिबल पेरंट्स किंवा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ह्या पद्दतीन म्हणजे नॉट तुम्ही दवरला कित्याक काय अशा पद्दतीन नेगेटीव एटिट्यूड घेवन वचनाका. त्या गव्हर्मेंट म्हणटा हाच्या पयलीं आमी दिवंकूच नाशिल्लें तेन्ना कितें आशिल्लें. सो लेट्स टेक एज अ पॉझिटिव्ह सायड. गव्हर्मेंटान दिला सो लेट्स ऑल्सो बाबा हाचो वेळ वाडोवपाचो किंवा बाबा समज अशी कितें क्रायसीस आयली जाल्यार हाका फोन केल्यार ही शूड बी अवेलेबल. अशा पद्दतीचे कितें प्रपोजल तुमी दिल्यार म्हाका दिसता दीस कॅन बी एक्सेप्टेड अँड शूड बी टेकन विथ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड. एक्चुअली खरें सांगपाचें म्हणल्यार पेरंट्स आर द बिगस्ट काउन्सिलर फॉर अ टिनेजर. हें पयलें कारण स्कुलान दवरला तो काउन्सिलर सगळें तुमचें करतलो असो ना. आमी स्कूल टू स्कूल प्रोग्राम करताले अंडर द मिशन किशोर उदय प्रोग्राम ऑल
ओव्हर गोवा, साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा प्रोग्राम केला आनी वी हॅव इंटरेक्टेड विथ मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरंट स्कूल. फूल जानेवारी टू डिसेंबर 2013 आमी प्रोग्राम केल्लो आनी ह्या टिनेजर भुरग्यां खातीर 8वी ते 10वेच्या. आनी तेन्ना आमकां कळून आयलें की तांकां कितले प्रॉब्लेम आसता, इतले प्रश्न आसता, ते कितले भुरग्यांक म्हणजे खुबदां तांणी ते आमकां सोडनाशिल्ले, विचारत रावताले की बाबा सांग आमच्या प्रश्नाची उत्तरां, सांग आमच्या प्रश्नाची उत्तरां. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज पेरंट्स आर द बिगस्ट काउन्सिलर. पेरंटांनी भुरग्यां बरोबर टायम स्पेंड करप. द मेसेज टू द पेरंट्स इज स्पेंड टायम विथ द चायल्ड. तुमी सबंद दीस बिजी आसत जाल्यार बिजी आसूनय पूण सांजच्या वेळाचेर एक मील भुरग्या बरोबर घ्या, भुरग्या बरोबर बसून जेवात, टेबलाचेर डिस्कस करा. नाल्यार जेवणाच्या वेळार जालें ना जाल्यार आफ्टर सगळें काम तुमचें जालें तेन्ना एक अर्दवर भुरग्या बरोबर स्पेंड करा. फायंड आउट करा ताच्या आयुश्यान सबंद दीस कितें जालां, ताका स्कुलान कितें प्रॉब्लेम आसा, अभ्यासान कितें प्रॉब्लेम आसा, खंयच्या फ्रेंडा बरोबर ताजें कितें जालां, टीफ जालां, कितें झगडी जाल्या, कितें जालां. सो भुरगो तुका अशें जशें तो उलोवंक लागलो आनी ताच्या एक्टिविटीजान इंट्रस्ट घेवंक लागलो, भुरगोय ओपन जाता, भुरगो तुका सांगपाक लागता, डिस्कस करूंक लागता. सेम वे प्रॉब्लेम आतां भुरग्यांक सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स खूब प्रॉब्लेमां येता. पेरंट्स आतां टीव्हीचेर भुरगीं पळयता, एक तो कितें क्लू घेवन पेरंट्सांनी कितें सुरू केलें आनी भुरग्याक मातशें कितें डिस्कस केलें. आतां एक पेपरार कितें रेप केस आयली, ताजेर भुरग्याक जर पेरंट्सांनी डिस्कस करून सेफ्टी आपली केअर कशी भुरग्यांक घेवप, सेफ्टी कशी घेवप, हें सांबाळप आपली, हाजेर जर 4 गोश्टी भुरग्याक सांगल्यो, पेरंट्स आर एक्सपिरियन्स, दे कॅन शेअर दीस. भुरगो आनी खंय मिडिया कडेन वचचो ना, न्यूजपेपर, मॅगझीन, इंटरनेट कांय पळोवचो ना आनी भुरगो खरो म्हणशाला इट विल बी मच हेल्प टू द चायल्ड रादर दॅन गोईंग टू द काउन्सिलर. काउन्सिलर स्कुलान डेली आसले सुद्दां कितल्या भुरग्यांक घेवन बसूंक शकता, तशें आमचें कसोच जायना. भुरगीं कितलें आसता स्कुलान आनी सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम आसता. सो दॅट इज द थिंग. बरें सर. डॉक्टर म्हाका दिसता खूब प्रश्न आसात आनी तुमची म्हणजे जापूय समर्पक आशिल्ली की पण आमकां एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो हॅलो हॅलो. हां गुड इवनिंग डॉक्टर. हांव मिसेस फेर्नांडीस उलयतां पेन्जीमसान. डॉक्टर म्हाजी चेडून 4 वर्सांची आसा, ती लोवर केजीन आहा. तर तीन आमचीशीन उलयता पूण टिचरीशीन उलोवंक कोन्ना. मॅडम खरें म्हणजे आमी प्रिफरेबली चॉयस जो आशिल्लो आयचो की एडोलसंट जे भुरगे आसा म्हणजे इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 हांचे जे प्रश्न आसात ते आमी एड्रेस करूंक सोदतात. सो वील बी व्हेरी ग्लॅड इफ यू आस्क समथींग रिलेटेड टू दॅट. कारण आमचे कडेन इतले प्रश्न आसात आनी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी शेअर्ड. आमकां दिसता की आमचे पद्दतीन आमी बऱ्योचश्यो गजाली पेरंट्सां मेरेन पावोवपाक जाय. डॉक्टर हो प्रश्न तांचो जर तुमी एड्रेस करतले जाल्यार थोडक्यान करात. 4 वर्साचे भुरगे मॅडम तुमी हें घेवं नाका टेन्शन. भुरगीं खुबदां स्कुलान मोस्टली फ्रेंडली जायना, घरान सगळें उलयता पूण थंय वचून परफॉर्म करना. पूण अशेंच उरचें ना. तुमी ताचे कडेन उलयता, हें करता, ते इल्लें इल्लें करून भुरगे मिक्स जातले. थोडे भुरग्यांक वेळ लागता स्कुलान मिक्स जावपाक. ते सगळें सांगता, पळयता, अंडरस्टँड जाता. स्कुलान जें चल्लां तें येवन घरा सांगता, सगळें म्हणून दाखयता पूण स्कुलान म्हणना, टिचरीन कितें विचारल्यार आन्सर करना. हें सदां उरचें ना. पेरंट्सांक एक टेन्शन तें आसता की अशें करत जाल्यार फुडें ताणें अशें केलें ताका मार्क कशें पडटलो, तो फुडें कसो शिकतलो. अशें कांय जायना. व्हडलें जाता जाता सगळे चेंजीस जाता भुरग्याचे. थोडी भुरगीं इंट्रोवर्ट आसता, थोडी एक्स्ट्रोवर्ट जाणटी तशींच आसता. थोडी खूब उलयता, थोडे कांयच उलयनासतना. पूण कांय उलयना म्हणजे तो भुरग्याक कांय कळना अशें समजून चलूं नाका. तो भुरगो खूब इंटेलिजंट बी आसता. सो सद्या तुमी कांयच टेन्शन घेनाका. लेट हर ग्रो एट हर ओन पेस. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगू एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो दोतोर. हां मारिया मारे बाय प्रश्न विचार. इतको तूं लेट कशें आयलें हो म्हाका उदोवच्यान होच चिंततालें. कारण उदोवच्यान कितें जालें आज म्हणजे हांव एक पयला ऑब्जर्व करून की बरेचशे दादले प्रश्न विचारतात. आय डोंट नो म्हणजे बायलांनी आमचे बहिष्कार घातला म्हणून कळूना काय प्रश्न विचारपाची इच्छा ना म्हणून कळना. एनीवे मारे बाय विचार, प्रश्न विचार. हॅलो. हां विचार, प्रश्न विचार. हॅलो. आज दोतोरान आमकां एकदम बरें सांगितलां. थँक्यू. खरें म्हणजे हॅलो दोतोर ही कार्यावळ तुमकां माहिती दिवपा खातीरच आसा. प्रश्न विचार. आनी दोतोर आज दोतोरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे सगळें सारकें. आनी आमी पेरंट हे कोगोता भुरग्यांक चड हुशार जावपाक जाय म्हणून आमी तांकां चड फॅसिलिटीज दिताय. आनी दुसरें म्हळ्यार एकदम आतां आवय बापूय भुरग्यांक न्हेसपा वयर आनी हे ते डांसा हिंगा थिंगा हे मातशें उण जावपाक जाय. आनी पेरंट्स सांगप जाल्यार दुसऱ्याक मागीर झगडां वयताय. प्रश्न विचार मारिया. ओके. क्वेश्चन विचार. आनी आतां कितें भुरगीं कोताय मागीर ती म्हणटाय कितें आमी जीव दितली आमी आमच्या फास घातली. तूं आपणागे सांगलो आयकना जाल्यार हे टायम आमी पेरंट्सांनी कितें करपाचें दोनी प्रश्न. हे खुबशा भुरग्यांनी कॉमन आसता मॅडम. तुमचो प्रश्न खरो बरो आसा. भुरग्यांक आतां कितें जालां चडशे टीव्ही बिवी पळोवन ताजोय खूब इन्फ्लुएन्स जाला. भुरगीं कसले टीव्ही प्रोग्राम पळयतात ते खरे पेरंटांनी पळोवंक जाय आनी तांकां त्या बद्दल तांचे कडेन उलोवपाकूय जाय. दुसरी गोश्ट म्हणजे खुबदां हांवें पळयलां पेरंट्स भुरगीं आतां 13-14 वर्सांची घेवन येता आनी तांचे म्हज्या समोर सुद्दां ओपीडीन खुबदां भुरगीं आरतो परतून तांचे कडेन उलयता तेन्ना रागार जाता, चट्ट करून तांचेर हात बी उचलतात विच इज सामकें बॅड. 10 वर्सां भुरग्याक क्रॉस जालो आनी भुरगो पावलो टिनेजर एज ग्रुप 10 ते 19 वर्सां टिनेजर
टिनेजर भुरगो तो भुरगो आतां उरुना तुमचो चायल्ड उरुना तो टिनेजरान पावला हें पेरंटांनी समजून वागूंक जाय आनी भुरग्याक ताजेर हात उबारप किंवा ताका मारप अशें करप ना ताका आपल्या बरोबरचो फ्रेंड कसो करून हें करूंक जाय तेन्नाच हें जायना खुबदां भुरगे धमक्यो दितात टीव्हीर बी पळोवन आनी मिडिया इन्फ्लुयन्स